सुवातेर हांव आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक बा प्रमोद सावंताक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण तेणी हे इन्सिडंट जे लोकांक प्रॉब्लेम जाता तो पर्सनली चोवपाक चीफ सेक्रेटरीक थिंगा मांगूर लोकां मोले धाडलो. हें धाडपाक जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग जेन्ना आमची आसली तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराक आमच्या गोंयचें सांगलें जेन्ना ऑल पार्टी मिटिंगेक जेन्ना मांगूर तुमी जे कंटेनमेंट झोन केला तेन्ना तुमी भायर लोकांक भायरूय वचूंक जायना भितरूय येवपाक जायना. लोकांक कसली सुविधा थिंगा ना जेवणाची. जेवण लोकांक मेवना दिताय जाल्यार चीफ मिनिस्टरान म्हाका सांगलें आपूण म्हणटालो 5 किलो तांदूळ दिता आनी 2 किलो दाळ दिता. हांवें म्हणलें सीएम हे 2 किलो दाळ आनी 5 किलो तांदळाचे हेजेर कांयच जायना लोकांचें. ताका लागून जेन्ना चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्युनिसिपालिटीन येयल्लो म्हज्या भावान ताका उबो रावन पास्कॉल डिसोजान सांगलें सर ह्या लोकांक गरीब लोक तो तांकां जेवणाची बंदोबस्त करा. आनी तेन्ना चीफ मिनिस्टरान जे पास्कॉल डिसोजान जे कावन्सिलर त्या वाड्याचो तेन्ना तेणें सांगलेलें की पास्कॉल भिनाका आपूण जेवणाची बंदोबस्त करता. जेन्ना आयज काल हांवें चोयलां जेन्ना चीफ सेक्रेटरी थिंगा येयल्लो तेन्ना हांवें चोयलां लोक सारको न्यूज लोक जायतो आसलो आनी लोकांक इतले लोक पॅनीक जाला. थिंगा लोकांक जायते प्रॉब्लेम जाल्या. प्रॉब्लेम म्हणजे कसले लोकांक बाबा काही त्रास जाला जेवणाच्यो वस्तू सारक्यो मेवना. सो ताका लागून चीफ सेक्रेटरी येवन आपल्या दोळ्यांनी थिंगा पळयलां लोकांची परिस्थिती कितें म्हणपा तुका. सी काल लोकांनी जेवण दिल्लें तें लोकांक दिल्लें जेन्ना चीफ मिनिस्टरान म्हाकाय सांगलेलें की थिंगा आपूण 5 किलो तांदूळ दितलो आनी 2 किलो दाळ दितलो. पूण आयज अशें जेन्ना लोकांनी तें जेवण जेन्ना भायर मारलां ते हेजेर हांवें पळयलां म्हाका दिसता 2 किलांचे तांदळा वयर सुबेज तांदूळ नासले. दाळ म्हणटा तो 1 किलो आसले. हांव कितें म्हणटा जेन्ना चीफ मिनिस्टरान हेका जर सांगलेलें 5 किलो तांदूळ दिया आनी 2 किलो दाळ दिया जाल्यार 2 आनी 1 कसो जालो. आयज लोकांनी फेडअप जावन लोकां कडेन पयशे आहा थिंगा ना न्हू लोकांक पयशे आहा. लोकांक जरी तर भायर येवपाक मेवलोलें भायर भितर हो सोडपाक तर मेवलोलें जाल्यार आयज ही परिस्थिती जावची नासली. पूण चीफ मिनिस्टरांनी गव्हर्मेंटान देखून जे हे कंटेनमेंट झोन हे केलां हें जाल्यार हेजेर म्हाका दिसता हे गरज आसली. आयज कोरोना व्हायरस हे आयज आख्या वास्कून आमच्या शिंपडलेलें आसा. कित्याक खारेवाडाय मेवले आनी हुंयच्या दुसऱ्या वर्करां मेवले जायते कडेन मेवले म्हणटकच हेजेर जो इस्टेप जे मारलेलें तें सारकें मारलेलें. पूण एकूच हेजेर मातशें चुकलां म्हणटा तें हें की लोकांक फावो जेवणाच्यो वस्तू तुमचे कडेन पावोवपाक जावंक नाय. ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी एक बेजार जावन हें जेवण दिलोलें तें घायलां अशें एक्चुअली करपूय न्हू जेवण हावपाची वस्त ती. पूण लोक बेजार जावन हें एक्शन केलां आसत.